तुझ्या भाव भयणीनो आयज आमचे दिओसिजीन हो भावार्थाचे यात्रेचो दीस चलपाची यात्रा जायती जाण भाव भयणां आयज चलून सांकवाळे इगर्जेन थंयसर चलून गेल्यान आमचीं भाव भयणां गेल्यान तशेंच आयज सकाळीं आमचे फिरगोजेन उठून जायत्या आमच्या भाव भयण्यांनी आमचे फिरगोजे पासत ही यात्रा आमच्याच गांवांतूय काडल्या तर भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी यात्रेकारां कशीं जेजूक आमचे मदें रावूंक आपयता तेन्ना आयचीं वाचपां बोकरुन्याचें पयलें वाचप आमकां जमणी विशीं आनी पयल्या फळा विशीं सांगता आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब शेत आसा आनी तातूंत आमच्या भुरग्यांनी भाजी रोयल्या आनी हे पावटीक आमच्या ह्या तरणाट्यां बरोबर आमच्यो थोड्योश्यो फामिली मुखार चल्लेल्यो आसात कॅथलीक फॅमिली आहा हिंदू फॅमिली बीन आसात आनी फाटीं जेन्ना आतां भाजी जावपाक लागली ही हिंदू फॅमिली आहा ती म्हणपाक लागली फादर आमची भाजी जाली आनी आमी काल आमचे सुये प्रमाणे आमच्या देवाक पयली भाजी भेटयली आनी आयज तुका हाडल्या म्हाकाय दिली शेतान भाजी म्हणल्यार पयली भाजी जी आमची जाल्या पयलें उत्पन्न आमचें जालां तें आमी देवाक भेटयता आनी त्या उपरांत आतां वयर बसून ती भाजी विकतात आमच्या तरणाट्यांनी 5 विगारा काडून दिल्या भाजी भाव भयणीनो आमी जायत्या जाणांनी जायतें रोयलां आनी आमकांय जायतें उत्पन्न जाता न्हीच फकत भाजी आमचे चिकले किरीत भाशेन आमचे लागीं रिवर जुवारी आसा आनी जुवारेचे नदीन आमकां कांय बऱ्यो मेळटात कितें तिसऱ्यो मेळटात आमी जायत्या जाणांनी त्यो काडल्याच आसतल्यो पयली तिसरी हायली आसतली थोड्यांनी दुसरी तिसरी चवथी पासून हायली देवाक कितल्या जाणांनी दिल्या देवाक म्हणल्यार 5 विगारा काडून दिवपाक नाका पूण म्हाका आजून कोणी हाडून दिवंक ना एकल्यान हाडून दिल्ली बरी रांदून बीन हाडून दिल्ली पयली जाल्यार पयलें आहा तें आमी देवाक भेटयता भाव भयणीनो आयच्या काळार आमी जायतीं जाणां हें विसरलेले आसा की आमचें पयलें उत्पन्न जें आसा आमची पयली भाजी पयलें आमचें फळ वो पयलें आमचें नुस्तें आमी देवाक भेटोवपाक जाय म्हूण भोव थोडीं जाणां आजून पासून करतात बरी सुवय आनी सुवय खंयतान आयल्या आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान मोइसेस आपले पोरजे लागीं उलयता आनी हे पोरजेन ही काय बरीशी सुवय पयलें उत्पन्न जें जातालें तें ती देवाक भेटोवंक हाडटालीं आनी पयलें उत्पन्न देवाक भेटोवंक हाडटा तेन्ना मागणें कितें करचें हें मोइसेस आयच्या ह्या वाचपान तांकां सांगता कितें केलां तातूंत तांणी देवाच्या विस्वाशीपणाची याद केल्या की देव विस्वाशी आनी देवान आमकां जमीन दिल्या आनी हे जमणीन आमचें उत्पन्न जायशें केलां देखून पयलें फळ आसा तें देवाक तातूंत ते जमणी विशीं उलयता आसतना मोइसेस तांकां शिकयता आमचो बापूय आरामियेकार आसलो आरामियेकार म्हणल्यार आतां आरामिया म्हणटा ती सिरिया ह्या देशांत पडटा जाल्यार हो पयलो आमचो बापूय म्हणटात तो जाकोबाक वळखतात तुमी जाकोब प्रिन्स जेकब न्हू हो पवित्र पुस्तकांतलो जाकोब ताचो एक भाव आसलो ताच्या भावाचें नांव कितें जाकोबाच्या भावाचें नांव कितें हंबर्ट म्हणशात ते हंबर्ट कॉमेडियन हंबर्ट आनी प्रिन्स जेकब तेय दोगूय जाण भाव पूण आमी जो जाकोबाची खबर करता पवित्र पुस्तकांतलो जाकोब ताका इज्रायल म्हूण नांव पडलें आनी थंय तावन इज्रायलाचें नांव इज्रायल जालें जाल्यार तो जमीन नासतलो असो भोंवतालो हांगा तावन थंय भोंवतालो तो जाकोब कित्याक भोंवतालो कित्याक ताचो भाव आनी तो दोगूय जाण जोवडे ते दुसरो भाव आहा तो म्हणल्यार इजाव ताचें नांव तो व्हडलो तो पयलो जाल्लो आनी मागीर जाकोब पूण दोगूय जाण एकूच दिसाक जाल्ले जोवळे ट्विन्स आमचे जायते जाण ट्विन्स आसात जाल्यार जेन्ना भुरगे आसात ओ पूत आसात धुवो आसात आनी बापूय ओ आवय जेन्ना आतां मरपाक वेता कितें करतात तुमी मरपाक वेता तेन्ना कितें करतलीं बेगीन बेगीन आपल्या भुरग्यांक आपयतलीं सगल्यांक आनी तांकां आपलें दायज जें आसा तें वांटून दितलीं हें भाट तुका हें शेत तुका घराचो तो कूड तुजो तो कूड म्हजो तो दोंगर आहा तो व्हडल्या भावाक तो तें शेत आहा तें धाकटे भयणीक हे भाशेन वांटून दितात न्हू
जाल्यार हेच जुदेवांचे चाली प्रमाणे जो कोण मालगडो आसा ताका बापायचें जे आशिर्वाद आहा म्हणजे बापायचें दायज आसा तें मालगडो आसा ताका मेळटालें आनी हांगासर मालगडो इजाव पूण भाव भयणीनो जेन्ना ही वांटणी जाता जायते पावटी आमकां संवय आहा आमी फटयता थोडी पावटी सायन घेता आमचो मरोंक पावला त्या बापायची वो आवयची तांच्या नांवार जरी तर भाट आहा बेस आहा जाल्यार लडू वचून सायन घेतात तेंची वो कोण तांचें बोट पासून लायता सायन मारपाक जायना सारको सीक जाला बरी ना जाल्यार पासून निदान पासून तांचें बोट लावन घेतात जमीन म्हजी घर म्हजें भाट म्हजें आनी मागीर कितें जाता केस्तांव कित्याक जाता म्हाका फटयलो म्हाका पडटालें तें तेणें खायलें तेणें चड व्हेलें एका थोडें दिलें ओ बापायन वो आवयन धाकटो आहा तेजी चड आपुरबाय केल्या ओ व्हडलो आहा ताका चड दिला ओ चेडो आहा ताका चड दिला आनी चेडवाक आनीक वांट्याक हाडला झगडीं केस्तांवां थोडीं जाणां कोर्टान वेतात थोडीं जाणां एकामेकाक मारपाक वेतात हांव नकळो तुमी कितें करतात जायतीं जाणां वेगवेगळे तरेन जातात जाल्यार जाकोब आनी इजाव म्हणटा तो व्हडलो जाल्यार ताका हें दायज मेळपाक जाय आसलें पूण तांची आवय आहा ती धाकटो आहा ताची आपुरबाय करताली देखून फेवरिटिजम जालें तेन्ना हें दायज हो आशिर्वाद जो आहलो जो बापायक कुड्डो जाल्लो ताका दिसती पडना आहलो हो आशिर्वाद जाकोबान चोरून घेतलो आवय बाराबर एक जावन तेन्ना इजाव ताका मारूंक भोंवता आनी मारूंक भोंवता देखून तो पडून गेलो आनी त्या पासत तो आपल्या गांव देसान केन्नाच उरोंक ना जरूय आशिर्वाद ताणें बापायचो घेतलो पूण जमीन ताका मेळूंक ना ते जमनी वेलो तो भायर गेलो 20 वर्सां भायर असोच भोंवतालो आनी थंय भोंवता आसतना केरीत भाशेन कोणागेर तरी तो रावलो लाबान म्हणटा तो तांचो पयसुल्लो सोयरो तांगेर कामाक रावलो लाबान म्हणटा ताच्यो 2 धुवो बरी काणी सांगता आयकात 2 धुवो एक धाकटी एक व्हडली आनी धाकटी आसा राकेल ओ रेचल तिच्या मोगान आमचो जाकोब पडलो आनी जेन्ना चेडवाचो हात मागलो तेन्ना लाबानान म्हणलें तुवें 7 वर्सां काम करपाक जाय म्हजी सेवा करपाक जाय डील जालो रोखडोच आनी ताणें 7 वर्सां वावर केलो ताची सेवा केली लग्न जालें आनी लग्न जालें तेन्ना कळ्ळें की लाबानान फटयलो जो आपल्या भावाक फटोवन आयिल्लो ताका आतां लाबानान फटयलो जिच्या मोगान पडलेलो धाकले धुवेच्या तिका काजार करिनासतना व्हडली धूव जी आसली लिया तिका काजार केली तिचें काजार जाल्या उपरांत मागीर कळ्ळें फटयलो म्हूण जो कोण भावाक फटोवन आयिल्लो पायक फटोवन आयिल्लो ताका आतां सासपायन फटयलो अशें जाता न्हू जायते पावटी आमी एकामेकाक फटयता आनी निमणी आमीच फटवता आनी देखूनच मागीर जाकोबान लाबानाक सांगलें पळय हांवें मोग केल्लो तो हे राकेलाचो रेचलाचो तुवें म्हाका लिया लागीं लग्न केलां आनी तेन्ना आपले सुये प्रमाणे व्हडली धुवेक पयलें काजार करपाक जाय आमी करता न्हू व्हडले धुवेक पयलें काजार करपाक जाय वो चेडवाक पयलें काजार करपाक जाय मागीर चेड्याक काजार करपाक जाय आमच्योय सुयो आसा जाल्यार तांचे सुये प्रमाणे व्हडले धुवेक पयलें काजार केलां धाकली धूव जरी तर तुका जाय जाल्यार आनीक 7 वर्सां काम कर आनीक 7 वर्सां म्हजी सेवा कर प्यार अंधा होता है देखून रेचलाच्या मोगान पडला राकेलाचो मोगान पडला म्हण आनीक 7 वर्सां लाबानाची सेवा केली 14 वर्सां गेलीं भायरूच उरलो परतून गांव घरा पावोंकूच ना आशिर्वाद चोरून गेल्लो त्या उपरांत आनीक 6 वर्सां थंयच ताणें आपली वस्ती केली म्हणटच 20 वर्सां तो भायर आरामिया म्हणटा थंयसर उरलो देखून ताका आरामियेकार अशें ह्या आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां आमचो बापूय आरामियेकार जालो त्या उपरांत मागीर इजिप्तान ते कशे भाशेन पावता ती काणी आमी जाणा वाचून पळयात नको ती नाजाल्यार शर्मा व्हडलो सांगता म्हणटली तुमी फादर थंय तावन देवान तांकां परतून हाडली आपल्या गांव घरा
मोव आनीक दूद व्हांवता तसलो जागो, असली जमीन. आनी हे जमणीक बरी पिकावळ जाता. आनी हे जमणीक जी पिकावळ जाता ती दोनया आमी तुका भेटयता. देखून देवाचें विस्वाशीपण उगडास करून जी जमीन आपली आसा ती सांबाळूंक आनी हे जमणीचें उत्पन्न आपणाच्या उदार पसणाक भेटोवंक हे आयच्या पयल्या वाचपान किरीत भाशेन उगडास करता. तर भाव भयणीनो, जरी तर यात्रेकारां कशीं आमी आमचें विस्वाशीपण देवा लागीं सांबाळटले वा देवाचें विस्वाशीपण आमी अणभवतले जाल्यार जायते फावटी आडकोड्यो आसात. आनी ह्यो आडकोडी आसात तेन्ना आमी कशे भाशेन मुखार यात्रेन वेचें तें आमकां हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता. एक उपाय आनी बऱ्यांतलो बरो उपाय आमची स्वता भावार्थाची आसात ती आमी उगडास करूं. जे भाशेन ही इस्रायल परजा ह्या स्वतांचो उगडास करताली, आमी आमची भावार्थाची स्वता उगडास करूंक गरज. आनी व्हडांतलें व्हड सोत जेजू सोमी. जेजू सोमी म्हूण जरी तर कोण आपल्या पोंटाचेर उबारता ताचें तारण जातलें. आयच्या वाचपान भाग्यून पावलू सांगता, जो कोण काळजान तावन सोत मानता की जेजू सोमी ताका देवान मरणांतलो पुनर्जीवन केला जाल्यार तो प्रमाणीक जाता. जाल्यार आमकांय सगल्यांक प्रमाणीक जावपाक उलो मारलेलो आसा. सोत मानता काय आमी काळजान तावन दुबाविरे जरी तर आमी क्रिस्तांव जाल्यार जो कोण पुनर्जीवनपण जेजूचें मानून घेना ताच्यान क्रिस्तांव जावंक जायना. म्हणटच आमी सगल्यांनी बावतिजम घेतला, क्रिज्म घेतला, आमी क्रिस्तांव जाल्यात म्हणटच होय मानून घेवपाक जाता की तुमी सगलीं आमी सगलीं पुनर्जीवनपणाचेर सोत मानता आनी जेजू सोमी म्हूण आमी म्हणटा. पूण जशें जेजून सांगलेलें आसा, म्हाका फकत सोमी सोमी म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरपाचो ना, पूण म्हज्या बापाची खुशी करता तोच की स्वर्गा राज्यान भितर सरतलो. आनी बापाची खुशी कोण करता? जो कोण काळजान तावन जेजू सोमी म्हूण मानून घेता, काळजान तावन जेजू म्हजे पासत पुनर्जीवन जाला मरणांतलो हें मानून घेता, तो प्रमाणीकपण जोडटा. आयच्या वाचपान आमकां मेळ्ळां. तर क्रिस्तांव कशी भाव भयणीनो, आमी फकत वोटांची वो बेस्तीच उच्चारणेची क्रिस्तांवां जाल्यार तें आमकां कित्याक उपकारना. आमी बेस्तीं, पूण काळजान तावन मानता जाल्यार जेजून कितें आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितान आमी घालतल्या. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी हो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग भाव भयणीनो हे आमचे यात्रेन आमच्या जिवितान घालूंक आडकोडी जायत्यो आसात. आनी आडकोड व्हडली म्हणटा ती देंवचारूय आहा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान देंवचारा मदें आनी जेजू मदें ही भासाभास जाल्या तातूंत आमी आयकता. कितल्यो ताळण्यो जेजूच्यो? जेजू कितल्यो ताळण्यो पडलेल्यो? तीन भाशेच्यो ताळण्यो आमी आयकल्या. कितले दीस ह्यो ताळण्यो कितले दीस आयली? हें सगळें एक दिसाक जाल्लें. ज्यो आयज आमी ताळण्यो आयकल्या त्यो 40 दीस आमी आयकलां. सुरवात जाता आसतना 40 दीस ओरोण्यान ताका व्हेलो आनी थंय 40 दीस भर देंवचार ताका नाडीत आसलो. उतर गायलां काय बरें, नाडीत आसलो कंटिन्युअस. फकत एक दिसाची खबर न्हू ती. यो रे जेजू उंडो आहा, यो रे जेजू वयरसान तुका सगळें दाखयता, हें तुका घे, ओ वयरसान उडी मार. हें एक दिसान जावंक ना, सकाळ सांज जाता म्हणल्यार न्हू. 40 दीस जेजूची परिक्षा जाली. आमच्यान जायत काय 40 दीस एक ताळणी जी येता ती पयस करूंक आमी पडटा, आमी वसोप. आनी देखूनच आमकां ही जेजूची करपाक जाय. आमचे भाशेन वो आमच्याहून चड ताका नाडला अशें म्हणूंक जाता. मागीर त्या 40 दिसां उपरांत नेमलेलो वेळ येवं पासून देवान त्या देंवचाराक पयस दवरलो. कितें सांगलां ह्या देंवचारान? आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना देंवचाराकूय मातसो पळोवन घेवया. भाव भयणीनो, नाडपाक जेन्ना आयला तेन्ना पयलीं तो पोटाचेर गेलो. 40 दीस उपाशी आहा, देंवचाराक खबर आहा. आनी उपाशी आहा तेन्ना कितें जाता? कितल्या जाणांच्यान आमच्यान 40 दीस उपास करूंक जाता? 40 दीस सोड, एक दीस कितल्याच्यान जाता? एक दीस काबार जाता म्हणल्यार भितरल्यान सावन म्युजीक कॉमेस जाता. जायना सोंसपाक एक दीस पासून. जाल्यार 40 दीस उपास केलो तेन्ना देंवचार एकदम बरे भाशेन जाणा आसलो हो मनीस. आनी मनीस कसो जेजूक आतां नाडपाक बरो. आनी देखूनच गेलो आनी रोखडेंच सांगलें, तूं देवाचो पूत. आनी देवाचो पूत जाल्यार हे फातर जे आसात ते पासून तुज्यान उंडो करूंक जाता आनी हावपाक जाता. कित्याक तुका भूक लागलेली आहा, ओरोण्यांत आहा. ओरोण्यांत उंडो खंय मेळटा?
ओरोण्यान नुस्तें खंय मेळटा, तिसऱ्यो खंय मेळटा, भाजी खंय मेळटा, तें मेळना. त्या पासत परतून पाव पासून रावनाका, हे फातरांचे उंडे कर आनी खा. आनी जेजून रोखडोच ताका जबाब दिलो, ताळणेचेर जैत वेलें पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां वरवीं. उंड्याच वरवीं मनीस जियेना, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं. म्हणटच देवाचें उतर घेवन जेजू ताळण्याचेर झुजता. आमकांय भाव भयणीनो भूक लागता आनी आमकांय खावपाक जाय. आनी आमकां खावपाक जाय तेन्ना आमी आमची जमीण घोडये वापरता, रोयता. आमकां खेरीत भाशेन चिखलेकारांक, दाबोलीकारांक आमची जुवारीची नदी आहा, ह्या दिसांनी आमी तिसऱ्योय काडल्यात. जाल्यार ताळणी कितें आनी देवाक भेटोवप म्हणल्यार कितें? देवाक भेटोवप म्हणल्यार सुरवातेक सांगलां तशें 5 विगारा काडून दिवपाचें, तें देवाक भेटयल्लें म्हणून ना. आयच्या काळार जेन्ना आमी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट उलयता, आमची जमीन आहा ती आमी बरे भाशेन वापरूंक जाय. आमकां बरे पयशे मेळटा देखून जमीन आमची पुर्वजांची काडली आनी विकली. थंयसर व्हडलीं बिल्डिंगां आयलीं, पोट आमचें भरोना तसलें जालां, आशा वाडल्या पयशांची. ते पयशे खावपाक जावचे ना. कोवीड जाला तेन्ना आमी पडयलां, पयशे आहा पूण कितें जाल्लें, पयशे खावपाक जाल्ले पयशे आमच्यान जावंक ना. जाल्यार आमची जमीन आमी बरे भाशेन जेन्ना सांबाळटा, देवाक आर्गां दिवन थंयचें उत्पन्न काडटा, आमी देवाक भेटयल्ले भाशेन जाता. नदी आमची आहा तितूंतल्यो तिसऱ्यांची खबर करुया. आमच्या पोटाक भूक लागता, आमकां खावपाक दिसता, रूच येता, बरें खावप बरें, आनी त्या पासत ती नदी आमचे पासत आहा. जाल्यार देवाक भेटोवप म्हणल्यार कितें? जें कितें दर्यांत आसा वो दर्याचे देगेक जें आसा, नदीचे भितर सो आमचो सँडबार आसा, जायत्या जाणांक आमकां संवय जाल्यार दिश्टी पडटात व्हडल्यो बालद्यो घेवन दिश्टी पडटात, तितून कोट्टी आसता एक, थोडीं जाणां पत्रें घेवन येतात आनी खरपून काडटात सगलें. कित्याक पुंजावपाक जायनात, मेळना आतां तिसरी. धाकट्यो पडटाय फादर, येद्यो पडटाय फादर आतां. आनी त्यो येद्यो पडटाय म्हणटा त्यो भितर तावन कोण पत्रें घेवन, कोण कोट्ट्यो घेवन हरपून काडटात. म्हणटच देवाक आनी कितें भेटयतलो? देवाचें आहा तितून लुटून खाता, पोट भरोच ना आमचें. जाल्यार देवाक भेटयतलो म्हणल्यार, बरें सायबा तुवें आमकां हें उत्पन्न दिलां, आमी त्यो मोट्यो मोट्यो आहा त्यो बऱ्योश्यो काडटा, घरा व्हरून तेजी बरीशी कितें कितें करपाक जाता, कितें कितें करपाक जाता तितलेंय करून आमी खाता. सगलें बुड्डून खरपून काडिना, तेन्ना आमी देवाक भेटयलेलीं जाता. म्हणटच ताळणी आमकां ही पोटाची, ओ ताळणी आमकां त्यो विकून पयशे करपाची. दुसरी ताळणी भाव भयणीनो, देंवचारान जेजूक दाखयली ती पदवेची. हें सगलें म्हज्या हातान दिल्लें आहा. फोट मारूंक ना देंवचारान. खरेंच देंवचाराच्या हातान पदवी दिवपाक ताका एक पदवी दिल्या, पूण अद्देंच सोत सांगलें. तें सगलें तेच्या हातीन दिलां अशें म्हणटा जाल्यार तें तेजें न्हू, देंवचाराचें न्हू, तें आनीक कोणें दिलां. कोणें दिलां हें जायते फावटी आमी घडये विचारिना. देंवचाराच्यान दिवपाक जाता. भोव करून आतां जेन्ना ही पदवी घेवंक आमी वावुरता, वॉर जाता युक्रेन, रशियाचो प्रेजिडेंट पदवीदार जावपाक सोदता, त्या वाटेन चायना पदवीदार जावपाक सोदता, USA पदवीदार जावपाक सोदता, इंडिया आजून पडयता. सगळीं राष्ट्रां आपूण पदवीदार जावपाक सोदतात. आनी त्या बोवाळान ही पदवी घेवपाक कितें केलां आतां? रशियाच्या प्रेजिडेंटान आपल्या लागीं जें सगलें एम्युनिशन आसा तें हाडून युक्रेनाचेर घाल, बॉम्ब घाल, फोड, मार, काबार कर. जायते जाण मेले, तांची व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां आसलीं मोडून उडयलीं, निसंटन केलें. पदवी जाय, आय वॉन्ट टू रूल. म्हणटच देंवचाराचे भाशेन वेतासो दिसता चोवपाक. आमच्या गोंयांत आतां एलिसांवां जाल्यार दुसऱ्या राज्यांनी एलिसांवां जाल्यार आतां निकाळ येतलो. कितें कोत्तात? पदवी कोणा लागीं आहा, जे कोण उमेदवार आसा तांकांय खबर आहा पदवी कोणा लागीं आहा. आनी हे स्वत मानपी आमकां आमचे लागीं उमेदवार आसात आमच्या गोंयांत, जे स्वत मानतात देंवचाराच्यांनी पदवी दिवपाक जाता, देखून ते घाडयेपणां करपाक वेतात, जादू करतात. आनी जादू करून आपूण जिखतले म्हूण समजतात. कित्याक? देंवचाराच्या हातान पदवी आसा. आनी जशें जेजूक देंवचारान सांगलें, तूं जरी तर म्हज्या पांयां पडशी आनी म्हाका नमस्कार करशी, हें सगलें तुका दिता, ही पदवी तुका दिता. आनी ही पदवी घेवचे पासत आमचे थोडे उमेदवार हेय ताळणेन पडलेले आसात. जादू करूंक, मॅजीक करूंक, देंवचाराक बजूंक आनी ही पदवी घेवंक. दुसरो भाग आहा तो तांणी पळोवंक ना, वो पयलोय बीन आसा तो पळोवंक ना.
म्हज्या हातान घाल्या. कोणें घाल्या? ती पदवी देवाची, देंवचाराची पदवी न्हू ती. हें समजून घेवंक ना ह्या आमच्या उमेदवारांनी. कित्याक घाल्या तेंय ते देंवचारान ताका सांगूंक ना. कित्याक घाल्या? परीक्षा करपाक आनी पळोवपाक कितें करता हो जेजू. पदवी घेवन मुखार सरता, नमस्कार करता, जाल्यार मिनिस्ट्री काबार जावपाची जेजूची. सोडवणेचो वावर आनी मुखार वचपाचो न्हू. म्हणटच जे कोण आमचे उमेदवार जे जायते पावटी आसात ते देंवचाराची पुजा करून ही पदवी घेवपाक सोदता जाल्यार ती पदवी देवाची येयल्यार ती मागीर वेतली. चड तेंप तोगची ना. थोडो तेंप देव पडयता, कॉमेडी पडयता तुमची. जे कोण उमेदवार असले आसात देंवचाराचे पदवेन आपणाक पदवी घेवपाक सोदता, देव तुमची कॉमेडी पडयता. आनी जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना सारकें दाखयतलो कोणाची पदवी ती. आनी त्या वेळार कांयच करूंक जावचें ना. म्हणटच ही ताळणी जेजून पयस केली आनी खेरीत भाशेन ताका सांगून दिलें, हे पदवे पासत हांवें तुका नमस्कार करपाची गरज ना. कित्याक सर्वेस्परा देवा एकल्याकूच तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं बसतलोय. सगळे देव म्हणटा ती सारकी न्हू खबर. तुजो भावार जरी तर तूं क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांव कसो जिये, तूं हिंदू जाल्यार हिंदू कसो जिये, मुस्लीम जाल्यार मुस्लीम कसो जिये. हे भाशेन मादर तेरेसा म्हणटाली, आय कन्वर्ट पीपल. ओय हांव कन्वर्शन करतां. जेन्ना विचारलें तिका, I convert Catholics to be better Catholics. I convert Christians to be better Christians. Hindus to be better Hindus. Muslims to be better Muslims. जाल्यार आयज आमचे उमेदवार जे आसात तांणी दुसऱ्यांक दाखोवपाक, एपिजमेंट करपाक, सगळ्यांच्या देवाक नमस्कार करपाक भोंवपाची गरज ना. पूण जायते पावटी आयज हें जाल्लें आहा, सगळ्यांक दाखोवपाक जाय वी आर इन्क्लुजीव. सगळे देव एक सारके ना, हो भावार्थ न्हू. सगळे देव एक सारके न्हू, पूण एकूच देव आहा, ताका आमी दुसरे भाशेन मानता. जाल्यार तुज्या धर्मान तूं जरी तर मानता जाल्यार त्याच धर्मान जिये. दुसऱ्या धर्मा भाशेन तुवें जियोवपाक नाका. जाल्यार देव जरी तर आमकां ही देणी दिता ह्या ताळणींतली उठूंक, जाल्यार देंवचार परतून आनीक हुशार. देखून तिसरी पदवी ओय तो मानून घेता की तूं देवाचो मनीस. तुका पवित्र पुस्तक बरें कळटा, तूं देवाचें उतर आयकुपी. पूण देवाच्या उतरान आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. देंवचार पासून पवित्र पुस्तक कोट करता. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान देंवचारान 2 पावटी कोट केलो, 2 कोट काडले. एक साम नंबर 91, आमी साम ऑफ प्रोटेक्शन म्हणटा ताका. तातूंतले तो बरे भाशेन काडटा. पळय देवानूच सांगलेलें आहा देवाचें उतर की तुजो पांय आदळूंक तो दिवचो ना, तो तुजो सांबाळ करतलो. देखून तूं वयर तावन उडी मार, तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी तुका सांबाळटलो. भाव भयणीनो, ही ताळणी घडये आमकां जायते पावटी येता. खरेंच काय देव कितें सांगता तें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा तें खरेंच काय? आनी तें पळोवंक आमी जायतीं मुर्खेपणां करता, जायतीं आवटेपणां पिशेपणां करता. जें करूंक गरज ना तें आमी मुद्दम करता. निसणटोन आमचेर येतलें अशें करीत जाल्यार चल करून पळोवया, हें पिशेपण. आनी तेंच करपाक देंवचारान जेजूचेर ताळणी घातलेली. चल पवित्र पुस्तक वापरून. आयज जायतीं जाणां पवित्र पुस्तक वापरतात. थोडे बरेचशे कोट्स सांगतात, सगळे खंयच्या बुकान मेळटा, खंयचो हावेसवर, खंयची वड, कोटेशन. आनी कोटेशन दिल्या उपरांत आमी जायते पावटी सांगता, भोव करून आमी कातोलीक आसा ते आमकां आमचें पवित्र पुस्तक कळना सारकें, शिकोय नाय आमी. साद्यो काणयो ज्यो पासून आमचे दोतोनीच्या वर्गान शिकलेल्यो त्यो पासून आमकां उगडास उरना. पूण जीं कोण पवित्र पुस्तकाची शिकवण करतात, जायते पावटी आमचे कॅथलीक आहा तांकां हेंच सांगतात, पळय हिंगा बरयल्लें आहा. हेतू कितें? हेतू तूं कातोलीक धर्म सोड, बिलिवर जाव, प्रोटेस्टंट जाव, पळय आमकां काय बरें कळटा. देंवचार पासून पवित्र पुस्तकाची भाव भयणीनो कोटेशन दिता. पूण तें आयकून आमी ताळणीन पडोना जावंक जेजू परतून देवाचें उतरूच वापरता आनी ह्या देंवचाराक पयस करता. सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं नये. डू नॉट टेस्ट गॉड. देवा कडेन फकाणां करूं नाका. कित्याक देवा कडेन जरी तर आमी फकाणां करता जाल्यार देव आमकां एकाच फाराक दाखयता. जायत्या जाणांक दिश्टी पडलां आपल्या जिवितांत कितें जाता तें. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हो नियाळ करता, आयज पयल्या आयतारान आमी आसा प्राचीत काळाच्या, तेन्ना ताळणी आमकां जायती येतली.
पूण पदवी देवाची देवा लागीं आसा. जो कोण विस्वास दवरता आनी उचारता ताका देव साणिना, पूण जो कोण देंवचाराचे वाटेन वेता ताका दवरिना, ताका काबार करतलो. वेळ आसा, नेमलेलो वेळ येवं पासून देंवचाराक पयस दवरलो मागीर देवान, आनी मागीर देंवचार मदें मदें येतलो आनी जेजूक सांगतलो तूं अभिशिक्त म्हूण हांव जाणा. परतून देंवचार येतलो तूं म्हाका कित्याक सोतायता, आमकां त्या दुकरांनी धाड. परतून येता मदें मदें नेमलेलो वेळ पाव पासून, आनी मागीर खुर्सार जेजूक मारता तेन्ना तो घडी खुशाल जातलो. पूण पुनर्जीवनपणान जेजून त्या देंवचाराचेर जैत वेलें. ते भाशेन आमकां जे कोश्ट त्रास मदें मदें येतात आनी देंवचार आमकां सोतायता, ताळणेन पडची न्हू, आमी साणून वेची न्हू. बगर देवाचेर विस्वास दवरून आमी सदांच हें जिवीत जडूंक हे आमचे यात्रेन फुडें या. जें कितें देवान आमकां दिलां तें बरे भाशेन वापरया, जेवया, खावया, सगळें करया, आनी देवान जे भाशेन आमकां जिवंक आपयल्यात देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करून आमी जिवंक हे भेटेन आमी वांटो घेवया.